should be the intention of the MLA, the municipality chairperson, and all the members and like-minded people, especially all the NGOs. हे सगळे NGOs तर जे सदांच ओपोज करता खूब वस्तू they also should be part of the cleanliness of the village. आता म्हापसा जो तर क्लीन करता जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा काम करचें पडटलें. म्हणजे सगळे म्युनिसिपल कावन्सिलर जे आहा तेंच्या वांगडा जे आनीक कोण थिंगासर लायक मायंडेड पीपल आहा जे सदांच फ्रंटान उलयता म्हापशा खातीर काम करूंक सोदता म्हापशा खातीर तेणी कोऑर्डिनेशन कमिटी एक काडपाची गरज आहा. हू इज गोइंग टू लूक आफ्टर वीच वॉर्ड वीच पार्ट. आतां म्हापसा मार्केट जे आहा तें व्हडलें आहा. फिश मार्केट कोण पळयतलो अशें तेणी ऑन क्लेनलिनस. आय एम ओनली टॉकिंग अबाउट क्लेनलिनस. फिश मार्केट, मीट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्लावर मार्केट, थिंगा खूब भाशेचे म्हणजे कपड्यांचे मार्केट आहा. हे सगळे एक एक मनशाक इन्चार्ज करूंक जाय थ्रू म्युनिसिपॅलिटी. एंड दे शूड नॉट बी द कावन्सिलर्स. दे शूड बी local people from there who have got passion to work, especially retired people, so that they can come and work for 1 or 2 hours every day and put things in place. So अशें सगळ्याक करपाची गरज आहा. सी हांव म्हणना आमचेच वस्तू क्लीन आहा म्हणून. आमी जर तर फाल्यां इंट्रस्ट सोडलो जाल्यार हिंगासरूय हें जावपाक चालू जातलें. आमी पयला फाटल्या दिसांनी पासून तें वाडत आहा आनी लक्ष कोणाचो ना. सो लक्ष आसपाची गरज आहा.